तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. म्हजें नांव जेनी डिसूजा आनी म्हाजे कुजनान तुमचो सगल्यांचो स्वागत आसा. आयची रेसिपी आसा छोले मसाला. पूण हे ओन्ली सिंपल छोले मसाला ना, अमृतसरी छोले मसाला. हे रेसिपी पंजाबी लोकांचे एकदम फेवरेट डिश आसा. तर पळोवया कशें करया आमी घरांतूच एकदम सिंपल इन्ग्रेडियंट्स यूज करून पंजाबी स्टाईल अमृतसरी छोले. सगळ्यान पयले घेता हांव हे चणे. हे काबुली चणे आसा, तांकां हांवें आख्खी रातभर हांवें उदकान भिजात घातलेले आनी दुसऱ्या दिसा बरे फुगोन येता. तर कुकरान हांवें घातल्यान ते चणे आनी तेचे उपरांत हांव घालता आतां वोव. तेचे उपरांत घालया आमी इल्लें लसूण. आतां लसूण मातशें सुबेसूय घालूंक जाता, नो प्रॉब्लेम. तेचे उपरांत इल्ले मसाले घालया. तेतून हांव फर्स्ट घालता इल्ले तेज पत्ता. तेचे उपरांत घालया आमी काळी मिरयां. हे हांवें 8 ते 10 काळी मिरयां घातल्यान आनी 1-2 इंच तिखेचो इल्लेशे हांवें लवंगां घेतल्यान, काळी आनी हरी इलायची घातल्या. आतां तेचे उपरांत हांव म्हाजे फेवरेट घालता कोथमीर. तुमचे ही फेवरेट आसा कितें कोथमीर? म्हाका कॉमेंट करून सांगा बरें. आतां हाका बरो काळो कलर येवंक जाय म्हणून इल्ली काळी चाव ओतयता. आतां हेतून हांव 1 कप हांवें काळी चाव करून पयलेच रेडी दवरलेले. नेक्स्ट हांव हेतून घालता इल्ले आले लसणाची पेस्ट आनी मीठ तुमकां कितलें जाय तशें तुमी हेतून घालूंक जाता. आतां नेक्स्ट हेतून उदक घालपाचें आसा. पूण उदक तुमी कितलें घालूंक जाय? ते चणे आसा न्ही तेच्या वयल्यान 1 इंच तरी उदीक येवंक जाय. तितलें तुमी पळोवन उदीक एडजस्ट करूंक जाता, घालूंक जाता. तर हेका एक बरे भशेन आमी मिक्स करून घेवया. जर तुमकां दिसता की उदीक उणें आहा तर मातशें सुबेसूय उदीक घालूंक जाता. आतां हेतून उदीक सारकें आसा. तुमकां जाय जाल्यार मातशें एक अर्दे कप सुबेज उदीक घालूंक जाता. आनी मिडियम फ्लेमाचेर हेका आमी 5 ते 6 विसिलां दिवन मागीर आख्खे हेचो प्रेशर गेलो की ना मागीर कुकर उक्तो करूंक जाय. आनी चणे जे आहात ते बरे सॉफ्ट जावन येवंक जाय. जर तुमकां दिसता की चणे आजुनी कडकच आहात, बरे सॉफ्ट जावंक ना ते चणे, एक चणो घेवन मातशें तोंडान घालून पळोवंकूय जाता बरे सॉफ्ट जाल्यान की ना. जर तुमकां मातशें कडक लागतात खाताना तर 1-2 सिट्यो आनीक दिवंक जाता. मागीर तुमी पत्ते उक्ते करून चॅक करूंक जाता. एकदम सिंपल आसा हे रेसिपी. चला आतां फुडें पळोवया. हांवें एक कढाई घेतल्या. कढायेन आमी घालया 2-3 व्हड कुल्यारा तेल घालया. तुमकां जाय तर घी घालूंक जाता, आनीक बरें रुचीक जातलें हें. नेक्स्ट हांवें घातला हेतून 2 मिडियम सायजीचे हांवें कांदे घेतलेले. तेका पयलेच हांवें मिक्सरान वांटून घेतलेले आनी पेस्ट करून रेडी दवरलेले. तेच हांवें पेस्ट ह्या कांद्यान घातला आनी हेका बरे भशेन आमी फ्राय करून घेवया. तर बरो भाजलो की ना मातसो हाचो कलर चेंज जालो की तेतून हांवें घातला आले लसणाची पेस्ट. आतां हे कांद्याची पेस्ट आनी आले लसणाची पेस्ट बरे भशेन आमकां भाजून घेवंक जाय. बरो हेचो कलर तांबडो भडक नाजाल्यार ब्रावन कलराचो बरो जावंक जाय. नेक्स्ट मागीर पळया हे जर ते ब्रावन कलर येयलो की ना की नेक्स्ट इन्ग्रेडियंट घालूंक जाता. तर हांव घालता हेतून टामाटांचो चटणी म्हणया नाजाल्यार टमॅटो प्युरी म्हणटात तेका. 2-3 टामाटा घेतल्यान हांवें आनी तेका मिक्सरान वांटून घेतलेलो, सायडीक दवरलेलो हांवें. तेच हांवें हेतून घातला. आनी तिखसाण पळया तुमी आपल्या हिशपान घालूंक जाता. कोणाक सुबेज तीख जाय, कोणाक उणें जाय. तर हांवें 2-3 मिरसांगो चॉप करून घातल्यान आनी वयल्यान इल्लेशे हांवें आल्याचोय घातला. नेक्स्ट हांव हेतून घालता इल्लो आमचूर पावडर. तुमकां जर मातसो हेतून आनीक तिखट आनी आंबट जाय जाल्यार मातसो सुबेज आमचूर घालूंक जाता. बरे भशेन हेका एकदां हालोवन घेवया. बरो मिक्स जावंक जाय ह्यो. आनी नेक्स्ट हेतून बरो तांबडो कलर येवंक जाय म्हणून हांवें घातला तांबड्यो मिरसांगोचो पावडर. ह्यो हांवें काश्मीरी मिरसांगोचो पावडर घातला. आनी नेक्स्ट आमी घालया हेतून जिऱ्याचो पावडर. मागीर घालया हेतून धनियाचो पावडर आनी इल्लोसो गरम मसाला. तर हे सगळ्यांच्या घरा आसतातूच हे मसाले सगळे तुमी करूंक जाता तुमकां सगळ्यांक.
परतून हांवें म्हाजो फेवरेट घातले कोथमीर आनी तेचे उपरांत घालता इल्ली मेथयेचो. हे सुकलेली मेथी आसा ताका म्हणटात कसुरी मेथी. दुकानांनी एकदम इजिली मेळटा आयजकाल. तर बरे भशेन हो मसालो आमी भाजून घेवया. मसालो करपोंक खोना खाला म्हणून इल्लेशें हांवें उदीक घातला तेतून. अबावट पाव कप हांवें उदीक घातला तेतून. तर उदीक बरें सगळें आटून वयतकूच मसालो बरो फ्राय जातकूच आमी जो सायडीक चणे दवरल्यान ते घालूंक जाय. आतां मसालो बरो भशेन फ्राय जाला तर हांव जे चणे बॉयल करून दवरलेले हांवें उकडून दवरलेले ते घालता हेतून. एकाय बरें करून आमी मिक्स करून घेवया. सगळे चणे आनी ते चण्याचो जे स्टॉक आसा आनी मसालो जो आमी आतां निकतो भाजून घेतला तो सगळ्याक बरे भशेन इवनली स्प्रेड जावंक जाय. आतां तुमी आपले उदीकाचे कितले जाय तुमकां कन्सिस्टन्सी कही जाय ते तुमी आपल्या हिशपान एडजस्ट करूंक जाता. कोण जर शीता बरी जेयतात तर मातशें उदकाची क्वॉन्टिटी ग्रेवी मातशी सुबेज दवरूं जाता. जर तुमी वडे नाजाल्यार नानाचे बरोबर खातात तर मातशें ग्रेवी उणें दवरूंक जाता. ते तुमचे चॉयस आसा. आतां हे रेडी जाले. हांवें 10 मिनीट भर हेका दवरलेले एकदम स्लो गॅसीचेर. आतां हांवें गॅस बंद केल्या आनी वयल्यान म्हाजी परत हांव फेवरेट घालता कोथमीर आनी इल्लेशें हांव ते आलेचो जो कातरून दवरलेलो ते घालता. हांवें हें सर्व केलां आयज वयल्यान मस्को घालून सर्व करता. आनी हांवें घरा केल्यान आयज वडे. आयज आमी अमृतसरी छोले मसाला जेयतात वडे बरोबर. तर तुमकां ही रेसिपी कही दिसली फ्रेंडां म्हाज्यो प्लीज म्हाका सांगा. कॉमेंट करून म्हाका सांगा की तुमकां आनीक खंयच्यो रेसिपीज पळोवंक जाय. हांव ते सगळे रेसिपीज करून तुमकां दाखयतली. आनी प्लीज हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता म्हाज्यो ह्यो रेसिपीज जे हांव करता कोंकणीन स्पेशली तुमचे कोंकणी फ्रेंडांक हे शेअर करा. आनी म्हाज्या व्हिडियोक तुमी प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायबूय करा. देव बरें करूं सगल्यांक. थँक्यू.